धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वासा. त्याच दिसांनी सुमार 120 जण भावा ते जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रो तांचे मोदेगाद उबो रावन अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेल्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो आमच्या मनियारपणांत ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनांच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचे घर पणगील पडूं कोणी तांतू बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो हुद्दो आनी एकलो घेवं. तशें जाल्ल्यान सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. हो मनीस सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या सर्व दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आरंभ केल्ले थवळ थावन जेजूक आमचे थावन उबारून वेल्लो तो दीस पर्यान आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायज. तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बारसाब्बास म्हणटात तो जुजे, ताका जुस्ती म्हणून आपयतले, आनी मात्थियास. उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोम्या सोमेस तांचे अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विंचून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मनियारपणाचे सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय ते आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मात्थियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुतांच्या मेळांत भितर घेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले परजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नांव सदैव जावं आतां आनी सदांकाल. श्लोक. आपले परजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचे नांव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी, मळबा वयर ताची महिमा. श्लोक. आपले परजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा, उन्नाती ताचे शिवासन. पूण सकला सरगार आनी पृथ्वेर नदर घालता. श्लोक. आपले परजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्याक तो शेणांतलो वयर काडटा. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता, आपले परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. श्लोक. आपले परजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जसो बापान म्हजो मोग केला, तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वाक्कांनी तुका क्रिस्ता.